दिव्यवाणी 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 अर्गां तुका सुमियो जेजू होगळां तुका सुमियो जेजू जेजू क्रिस्ताच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सद्या काळाच्या 25व्या आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत। हांव बाबो फ्रँकलिन सोजो शिवमोग्गा दिएसीस। आज आयताराची सप्टेंबराची 22 तारीख सप्टेंबर 22 हे घडीभर आमी मागया। सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता। आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकोवचे वक्ता सुवार्थेच्या आशिर्वादान तूं आमकां भर। ही सुवार्था आमकां कुडीची मोतीची आत्मीक भलायकी हाडून दी आनी जे कितें उणें पडलां आमचें तें भरती करून दिवन दी। हें मागणें आमी करता हांव बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप आवास्वर 2:12 17-20। खोटे मनीस आपणा इतल्याक म्हणटात, प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता। धर्मशास्त्र विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळलेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता। ताची उतरां खरी की म्हूण पळोवया, ताका कितें घडतलें म्हणून सोदून काडया। जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या हातांतलो ताका निवारतलो। अकमानांनी आनी ओळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया, अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखीतल्या। लजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हणून ताणेंच आमकां सांगलां। अंतर्गीत कीर्तन 50:4। सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो, तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा, तुज्या बळान म्हाका नीत करून दी। म्हजें मागणें आयक देवा, म्हज्या उतरांक कान दी। सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो। गर्वी मनीस म्हजेर उपराटल्यात, दारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक सोदतात, देवाची तांकां कांयच पर्वा ना। सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो। देवूच म्हजो आदार, सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो हें हांव जाणां। देखून धादोशी मनान हांव तुका यज्ञ भेटयतां आनी तूं भोव कणवळो म्हूण तुका वाखाणटा। सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो। जाकोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप आवास्वर 3 16 आवास्वर 4 पर्यंत। भोव मोगाच्यानो, जंय मोसोर आनी अभिलाषा आसा थंय अक्रम आनी हरेक अणवी करणी आसा, पूण वयर तावन लाभता ती जणवाय पयल्या सुवातेर नितळ। सांगातास समाधानाची बोळी सुदारसून व्हरतात आसली, दायळेन भरलेली, बऱ्या करण्याचें फळ दितली आनी पक्षपात आनी कपटीपण नातलेली। जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचें बी ओंपून नितीवंतपणाची फळां लुंवतात। तुमचे मदें लढाई आनी झगडें खंय तावन उपसता, तुमच्या कुडी विश्व्या भितर झुजमणटेल्या कोट्या वडण्यांतावन न्हयवे। तुमी आशेता ती वस्त तुमकां मेळना, देखून कुनी करूंक सयत तुमी तयार। तुमकां कठीण आशा भोगता, तरी पूण तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना। त्या पासत तुमी झगडटात आनी लढाई करतात। तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी मागिनात। वा तुमी मागतात जावयेत, पूण तुमकां मेळना, कित्याक तुमच्या कुशालायेंक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात। सर्वेस्पराक जय जय। आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्थे मुखांतर देवान तुमकां आपोवणें दिलां। सर्वेस्पराक जय जय। मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवास्वर 9
ओळ 30-37 मार्क चॅप्टर 9:30-37. जेजू आनी ताचे शिस गलिलियांतल्यान उतरतले तेवेतात तें कोणाकच कळीत जावचें नाका आसलें, कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो, मनशापुताक धर्न लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारतच तिसऱ्या दिसा तो जिवांत उठतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकय तांणी धीर घेतलें ना. ते कफरनाहूम येवन पावले आनी घरा पावतच तुमी वाटेर कितें तर्क करना आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण ओड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्लें. तेव्हा तो बसलो आनी 12 आपणासरशी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांच्याकी निमाणो जायजय आनी सगळ्यांचो साकर जायजय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगांत ताणें उबो केलो आनी ताका पोटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आज आयच्या वांजेलांत तो तशी शिकवणू शिसांक दिता, पूण तांकां तो कळीत करता ताका कितें घडोवंक आसा तें. ताजें काळीज दुखान भरलें खरें, कित्याक ताका कळीत आसलें कित्या खातीर ह्या संवसाराक तो आयला. तेंच तुमी पळोवचें जाल्यार आज पयलें वाचपाक तुमकां आपोवन व्हरता आमच्या वांजेलाचो पयलो भाग. मनशापुताक धरतले आनी ताका जिवेशी मारतले, तिसरे दीस तो जिवांत उठतलो. तुमी पळोवचें जाल्यार जाणवायच्या ग्रंथांत आमकां आयकूंक मेळटा अकमानाचें एक संगत. आमी अकमान कशें भोगता. खोटे मनीस आपणा इतल्याक म्हणटात प्रामाणीक मनशा पास मांडुया. हांगा प्रामाणीक जेजू जावंक पावता, कित्याक तो आमकां हरकत जाला. जेजू फारिसेवांक, सादुसेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक, याजकांक, जुदेवांक हरकत जाला आनी आमच्या सादीक तो आड रावता. कित्याक म्हळ्यार तांकां जाय जाल्लें बरें करूंक तो सोडिना. आज आमकांय क्रिस्तांवांक थोडे पुटी आमी सुम्याक सोडून सोडटा, कित्याक आमच्या वाटेक तो हरकत जाला आनी आमच्या सादीक तो आड रावता. आमचें कॅरेक्टर जेजू मोल्ड करता, आमकां बरे गूण शिकयता देवाचें उतर, पूण नेगेटीव जावन काणी गेल्यार आमी ताजेतून पयस पावता. धर्मशास्त्र विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमचेर आरोप लायता. पळया कितें एक प्रवादानपण जाणवायचें. आनी जेजू सांगता तुमी खरी शिकवण कसली, धर्मशास्त्र म्हळ्यार कितें हें सकट जेजू शिकोवन दिता. आनी आमकां मेळ्ळेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. जेजून तांकां सांगलें पातकी जिणी बदला, पाश्चाताप पावा, पातकां रडा. तुमी दुसऱ्यांक बरी वाट शिकोवन तुमी पातकान पडटात न्हय. आनी जाणवेच्या बुकान सांगतात ताची उतरां करी की म्हूण पळोवया, ताका कितें घडटलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो. तूं कोरो देवाचो पूत जाल्यार तूं तुकाच राख. एलिया येता की ताका राखोंक एलोही एलोही लामा सबक्तानी म्हणटाना देव ताका राखतलो. ताच्या दुस्मानाच्या हातांत तो ताका निवारतलो. अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया. पण जेजूक अकमान सोसूंक मेळ्ळें, वळवळे सोसूंक मेळ्ळें आनी अशें ताजें लीनपण आमकां कळीत जातलें. जेजू कालतो जालो, कावण्या ताळून खुर्सा पर्यंत कालतो जालो. ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्या. अकमान भोगतना गरजेचें सोंसणीकाय मट्टीर मोरच्या हर एका जिवितांत आसली सोंसणीकाय. सुमये सोनभोग जाल्या उपरांत, सुमी कळीत जाल्या उपरांत आमी सोंसणीकायेन जिवोंक आसा. लजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया. पळय ताका तांणी कुरीस दिलो लजेचें मरण, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां. म्हज्या भाव भयणीनो, एक जाणवाय तुमी पळयल्यार हें प्रवादपण.
जेजूच्या जिवितांत कितें घडटा तें आज आमकां जाणवेंत वाचूंक मेळटा. आनी असो किर्तनकार आमकां सांगता, सर्वेस फॉर म्हज्या जिवाचो राखणो. आमी इन्शुरन्स करता, विमे, आनी आमी सबार आमच्या जिवा खातीर एक्सरसायज करता आनी सकट करता, गरजेचें ना म्हण हांव. पूण ताका पयलो जागो न्ही, पयलो जागो आमच्या देवाक. आमचो देव आमच्या जिवाचो राखणो. निजा देवाक तूं आराधन कर, कालत्या काळजान तो तुका समर्पण दी. त्या खातीर हो किर्तनकार मागता, तुज्या नांवाच्या पदवेन म्हाका निवार देवा, तुज्या बळान म्हाका न्हीद कर दी, म्हजे मागणें आयक देवा, म्हज्या उतरांक कान दी. म्हणजे तो देवा मुखार ताचें ग्राणें दवरता, हाकबोक मारता. मागणें भारी गरजेचें. गरवी मनीस म्हणजे रूप राटल्यात. पळया, गरवी मनीस मागणें करतल्यांचे थोडे फावटी बरें करतल्याचे उपराटतात. दारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक सोदतात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. देवाच्या बिरान नासलेले व्यक्ती आसात आनी देवाच्या लोकां विरोध ते वेतात. देवूच म्हजो आदार. From where does my help comes from? My help comes from the Most High. देवूच म्हजो आदार. सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो. My life is in the hand of God. ते हांव जाणा. देखून दादोशी मनान हांव तुका यज्ञ भेटयतां आनी भोव कणवळो म्हणून तुका वाखाणटां. म्हळ्यार दादोशी मनान हांव तुका यज्ञ भेटयतां, हांव तुका वाखाणटां. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजूक जाल्लो अनुभव जेजू तांचे लागीं वांटून घेता, पूण तांच्या मदेंच आपणा मदें श्रेश्ठ कोण गे म्हणून एक स्वार्थ येता. आनी तेंसाचें दुसरें वाचप सांगता, जंय मोसोर आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अणवी करणी आसा. पळया म्हज्या भाव भयणीनो, आज शिसा मदें तांणी विचारलें आमच्या मदें श्रेश्ठ कोण. पण तांकां पडोवन वचोंक ना. जेजू वळवळटा, जेजूचे कश्ट जेजूक ते समजूंक सोकोंक ना संपूर्ण तरान. आनी जेजून तांकां लागीं विचारलें, तुमी कितें उलयते आसल्यात. ताका जेजू कळीत जालें. जेजू सांगता, जर कोण पयलो जावंक अपेक्षिता ताणें सगळ्यांच्या निमाणो जाय जंय, लनविकाई, ह्युमिलिटी, सगळ्यांचो साकोर जाय जंय. आनी तो भुरग्याक ताजे मदें आपोवन सांगता, एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबो केलो आनी ताका पटलून धरना. तांचे लागीं तो म्हणलो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवी घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही, बगार म्हाका पाठयिल्ल्याक देवाक सर्वेस्पराकच घेता. म्हणजे पयलें आमी लनवीक जाय जंय. पयलो असलो निमाणो जातलो आमी साकर जाय जंय. देवान आमकां सेवा करूंक आपयलां, करोंक न्ही, करूंक आपयलां. त्या खातीर आज क्रिस्ती भावार्थाद्वारे आमी एकामेकाची सेवा करूंक आसा. आमकां अवकाश कुटुंबा जिवितांत, समुदायांत, आमच्या बिरगस कुटुंबांत, वाराड्यांत, दियेसीसींत सबार अवकाश आमकां पवित्र सभा दिता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां ती करूंक अवकाश आसा. ह्या दोन्ही वाचपांच्या मदें वाचप जॅकोबाच्या पत्रांतलें गेल्या त्या इतरा आमी आयकलें तें वाचप जॅकोबाच्या पत्रांतलें 3रो आवाजवर. आनी आज आमकां हें वाचप कितें सांगता, जंय मोसोर आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हरियेक अणवी करणी आसा. म्हळ्यार मोसोर आनी अभिलाशा. आमी मोसोर करून घेवचें न्ही, मोसरान जिवचें न्ही. ताका म्हणटात कोंकणी भाशेन मोसुड्डो म्हणटात. ह्या कुसडे आसल्यार कुसुड्डो म्हणटात. जर तर आमचें नडतें तशें आसूंक नजो, आमचें थंय बरेंपण आसा जंय, बरेंपण एक व्हडलें देणें. त्या खातीर आमची मोत आमी नाका जाल्ल्या खातीर वापरूंक नजो. त्या खातीर मुखाचे भाव भयणीनो आमकां मुखार सांगता, पूण वयर तावन लाभता ती जाणवाय, खंय तावन लाभता ती जाणवाय. आज आमी जाणवाया खातीर आमी मागया. त्या खातीर जाणवायच्या पयल्या पुस्तकांतल्यान वाचप आमी आयकलें. आज पुस्तकांतलें वाचप आयकलें. आनी जाणवाय कितें करता, ती जाणवाय पयले सुवातेर कसली, नितळ, ताजें चिंतप नितळ, ताजें जिवीत नितळ. तो कुडीकाण बसना. सांगात आसा समाधानाची. तो मनीस, तो व्यक्ती समाधानाचो जावं पळोवता, बळो जावं पळोवता, सुदर्शन वर्सो जावं पळोवता, दयाळायेन भरलोलो जावं पळोवता, बऱ्या करण्याचें फळ दिवंक पावता आनी पक्षपात आनी कपट नासलेलो जावं पावता. जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचे बी ओंपून नितीवणपणाची फळां लुंतात. त्या खातीर आज आमी समाधान सोदया, समाधानी जावया.
शांती खातीर वावुरया, माया मोगान आमी जियोया. आमकां अक्रम ह्या सकड संवसाराचे आमकां गरज ना, आमकां सोमी गरज आसा. त्या खातीर ताजे उपरांत मुखार सुद्दां तो सांगता. आतां पळय, आमच्यो थंय मोसोर अभिलाशा हे सकड अक्राम आमकां जाणवायन बरो जाय, पवित्रात्म्यान आमी बरो जाय. पवित्रात्म्यान बरताना आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या ह्या सुवार्थेच्या वाट्यान आमी चलता, समकता. पूण हांगा जकब आमकां सांगता, तुमचे मदें लढाई आनी झगडें खंय तावन उपसता. तुमच्या कुडी विश्वे भितर झूज म्हणटल्या कोट्या वडण्यांत तावन नैवे. आमची कूड आसा ती कूड अस्खत. कुडींत झूज म्हणटा. कोण झूज म्हणटा? लैंगीक ओडण्यो, कामुकपण, अश्लीलपण, आशा, वायट संवयो, वायट ओडण्यो आमकां देवा तावन पयस व्हरतात. त्या खातीर तूं सांगता, तुमच्या मदें लढाई आनी झगडें खंय तावन उपसता. तुमच्या कुडी विश्व भितर झूज म्हणटल्या कोट्या वडण्यांत तावन नैवे. तर आज ह्या कोट्या वडण्यांत आमी पडल्या ओंगी. कोट्या वडण्यांत तावन आमी भायर येवंक आसा. कोट्या वडण्यांत आमी बुडोवन वचच्यो न्ही. होय, आमकां बोगणां आसात म्हणून आमी कोट्या वडण्यांत पडच्यो न्ही. बगार सुमी आमकां कोट्या वडण्यांत तावन भायर हाडटा. आनी तो सांगता, तुमी आश येता ती वस्त तुमकां मेळना. पळय, सभापटी मी मागता, 9 दीस न्हय करता, रेतेरेक वेता, मागता, कित्याक मेळना? आनी मेळनातल्या वेळार आमी कितें करता? कुणी करूंक सयत तुमी तयार जावं पुरो. गॉसिप, चडयो संगच्यो, नांव पाड करचें तयार. कुणी करूंक सगळे तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता, तरी पूण तुमी आश येतात तें तुमकां मेळना. त्या पासून तुमी झगडतात आनी लढाई करतात. आज कितलीशीं कुटुंबांनी, समुदायांनी झगडीं ह्या असले सकड लढाई घडटे ना. तुमी आश येतात ते तुमकां मेळना, कित्याक तुमी मागिनात. तर कशें मागत जाय? रोमांकारा बरयलें पत्र 8वां वस्वर 26 आनी 27. रोमांस 8:26-27 आमकां कशें मागत जाय, कित्या खातीर मागत जाय आमकां कळीत ना. पवित्र आत्मोस आमच्या खातीर मागतलो म्हणजे आमी बापाक आराधन करी जाय, स्तुती करी जाय, महिमा दी जाय, ताजें उतर आमी वाची जाय आनी देवाक होगळा वोकाणी दिवन आमी मागी जाय. वा तुमी मागतात जावयेत, पूण तें तुमकां मेळना. कित्याक? तुमच्या कुशालायक लागून पहाड इराद्यान तुमी मागतात. तर आमच्या मागणें कुशालायक लागून पहाड इराद्यान करचें मागणें जावचें नाका. आमचें मागणें खऱ्या काळजान करचें मागणें जावं दी. तर मगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमी सर्वेस्परा समोर येवया. सर्वेस्परा समोर आमचें सकड घराणें, उणेंपण हें सकड समर्पण, आमची मागणी, आमचें उणेंपण, आमची अस्कतकाय, आमची पातकां, आमच्यो वायट ओडण्यो, आमच्यो वायट सोयो समर्पण ह्या सर्वेस्पर आमकां ताच्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ करून दी, अभिषेक करून दी, ताज्या आशिर्वादान आमकां बरोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी सुमयेची सुवार्ता समजून सुमयाच्या मेटान समकोंक जाय जाल्ली आमकां कृपाय ह्या आयच्या विशेष देवाच्या उतराच्या ह्या नियाळांत आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, तुका अर्गां, होगळाप आनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. कितलोसो लोक ह्या संवसारांत तुज्या आशिर्वादा खातीर दीस आनी रात राखून आसा. कितलोसो लोक मागता पूण तांकां मेळना. कित्याक मेळना म्हूण तेंय तुवें सांगलें. अकमान भोगताना आमच्या जिवितांत सोंसूंक आमकां तांकाना. पूण सर्वेस्परा, तूं आमचो आसरो. तुजे बगार ना कोण आमकां दुसरो. तूं आमच्या सांगाता राव सर्वेस्परा. आमचे अस्कतकाय भोगसून आमकां तुज्या कृपेन भर सर्वेस्परा. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी मागतना आमकां जैतेवन कर सर्वेस्परा. आमच्या कुडीच्यो वडण्यो, मतीच्यो वडण्यो, आमच्या आत्मीक आदर्शांक जिविताक विरोध जावन वेते आसात, तूं आमकां सर्वेस्पराच्या कृपेन आशिर्वादान भर सुमया जेजू. सुमया जेजू, 38 वर्सां ताळ्या लागीं आसलेल्या कापडलें, मेल्ल्या लासाराक जीव दिलोय, कुरड्या दोळे तोंड्या पांय मोन्यांक उलोवन बेऱ्यांक आयकोवचें बरें केलें. आज आमच्या जिवितांत ती आशिर्वादां भरचे खातीर आमच्या जिवितांत तूं देंवन ये. काळजांत म्हज्या, मोनान म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये. रावोंक जेजू तूं ये. कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या,
जेजू जेजू तूं ये रावूंक जेजू तूं ये या पळया त्या जेजूकार गोंगळाक दिवं हालेलुया 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 अर्गांत जेजू ग्लाब जेजू महिमा जेजू आराधन जेजू तुज्या नांवान हांवें शिकयला तुजी सत्ता हांवें कळीत केल्या ती भुरगीं तांचे दोनी हात वयर घाल तुका आराधन करतना स्तुती होगळाप दिता आसतना सरन कर बंद तुडत म्हणून दी कुडीची मतीची भलायकी तांकां लाभूं दी कितें सकट त्या सामासाती बेसांवांनी बरोवन दी कुर्डे पडोवन दी तोंडे सोलोवन दीत मने उलोवन दीत बेरे आयकून दीत कितें सकट कूट म्हजे समस्या येतात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान फूड जावन दी टच अनॉइंट ब्लेस हील फॉर युअर ग्लोरी जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी जेजूच्या रक्तान तुमकां सोडका सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं बापू फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा देसीस म्हजे खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागात आमेन. दिव्यवाणी